नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। बेकायदेशीर खण प्रकरणांत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकाराची क्रायम ब्रांचीन केली चौकशी। मिडिया कडेन उलोवपाक दिगंबराचो न्हयकार। बांबोळेच्या नव्या मोर्गांत दवरिल्ली कूड सेन्सर कोणे तरी मुद्दाम बंद केल्यान कुसली। भलायकी मंत्र्यान उक्तायलो दुबाव। 2 दिसां भितर अहवाल दिवपाचो आदेश। चौकशी सुरू। माध्यम भाषेचेर सरकाराच्या निर्णयाक 16 दीस जाले। मोगोची मात अजून प्रतिक्रिया ना। आमदार गोंया भायर म्हूण माध्यमावेली शेनवारा जावपाची बसका गुटलायली। मायनॉरिटी स्कुलांक अनुदान दिवपा खातीर काडिल्ल्या अधिसुचोवणेची केली होळी। गोंय राखण मंचान आंदोलनाक केली सुरवात। माध्यम भाषेचेर सरकाराचो निर्णयाचो विरोध। कालवी पूल बांदपाचे कंत्राट दितना जाला घोटाळो। काँग्रेसीचो आरोप। केंद्रीय यंत्रणेवरवीं चौकशी करपाची करतले मागणी। प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस आक्रमक। आणि मँचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग जिखपाक शकता, पूण अजून कांयच सांगपाक शकना। मँचेस्टर युनायटेडचो आदलो प्लेयर डॅनी सर्विनाचें मत। खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर खण केसींत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकाराची क्रायम ब्रांचीन शेनवारा जबानी घेतली। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केपेच्या वायखण खणी विशीं दिगंबर कामतीक प्रस्न विचारले। तांची सुमार 2 वरां चौकशी केली। अरविंद लोलयेकाराची सांजे उसरा मेरेन चौकशी जाली। बेकायदेशीर खण प्रकरणाच्या चौकशे संबंधान आदलो मुख्यमंत्री आणि आदलो खण मंत्री दिगंबर कामत शेनवारा दनपारा 3:30 क्रायम ब्रांचीन पावलो। खासा चौकशी पंगडान ताची सुमार 2 वरां चौकशी केली। केपेच्या वायखण खणी विशीं दिगंबराक प्रस्न विचारले अशें सुत्रां सांगतात। दिगंबर कामतीक हे विशीं विचारले तेन्ना तो कांयच उलयनासतना गेलो। क्या हुआ सर? No, sir, तुमका दिसता पॉलिटिकल गेम कशी? No comment. I'm not comment. सर, फोटोन बिन आपयला? फोटोन आपयला? क्रायम ब्रांचीच्या खासा चौकशी पंगडान समन्स धाडिल्ल्या 6 जाणांनी चौकशी टीमी मुखार हाजिरी लायल्या। ते म्हळ्यार दिगंबर कामत आदलो खण मंत्री, अरविंद लोलयेकार आदलो खण संचालक, JB भिंगी आदलो खण संचालक, VP शेटये आदलो कायदो सचिव, चंदवानी अवर कायदो सचिव, श्याम सावंत तंत्रीक सल्लागार। दिगंबर कामत, अरविंद लोलयेकार आणि VP शेटये SIT मुखार शेनवारा हजर रावले। राती उसरा मेरेन अरविंद लोलयेकाराची चौकशी जाली। ना ते हांव सगळे हांगा इट इज गोईंग ऑन, इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन। तर तुमका दिसता सगळ्या प्रकरणात तुमका बळीचो बकरो बीन केला? हांव कांयच उलयना तेजेर। ना 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 कांयच उलयना। फोटो आपयला सर तुमका? हय, केन्ना? पळया ते सांगता म्हणला। बेकायदेशीर खण घोटाळ्या संबंधान ह्या 6 जाणांक SITन समन्स धाडिल्ले। आतां मेरेन आनीक कोणाक समन्स धाडूंक ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। बांबोळेच्या नव्या मोर्गांत दवरिल्ली कूड सेन्सर बंद केल्ल्यान कुसली। सेन्सर कोणे तरी मुद्दम बंद केला आसूया असो दुबाव भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उक्तायता। पार्सेकारान ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचो आदेश दिला। 2 ते 3 दिसां भितर रिपोर्ट मेळटलो आणि योग्य कारवाय जातली अशें उतर तांणी दिला। ह्या नव्या मोर्गाचे 19 डिसेंबराक उक्तावण जाल्लें। बांबोळेच्या नव्या मोर्गांत कांय दिसां फाटीं मेरशेच्या एका तरणाट्याची कूड पेड्ड्यार जाली। ह्या मोर्गांत सध्या मेल्ल्यांनी रावपाची परिस्थिती ना। भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक प्रुडंटान हे विशीं विचारलें। तो म्हणटा सेन्सर बंद केल्ल्यान कूड कुसली। कोणे तरी तो मुद्दाम केला काय कूड युनिटान घालतना तो बंद जालो ते सोदून काडपाक चौकशेचो आदेश दिला अशें पार्सेकारान सांगलें। कॅबिनेटांतलो सेन्सर हो डॅमेज जाल्लो आसा। हांवें तेचेर इन्क्वायरी लायल्या। म्हणजे डॅमेज बेठोच बॉडी दवरता आसतना जावं शकता की कोणे तरी नाटकां केली, भितरलोच आमचो कोण तरी
रस्त्यार आमकां घालपा खातीर ही आजनेरी केली हेची एक चवकशी आमी करपाक लायिल्ली आसा. थंय सॅबोटेज करणारे सुद्दां अनेक लोक आसतात. सॅबोटेज करपाक भायलो कोण येतलो असो ना. आनी म्हाका 1-2 दिसांनी रिपोर्ट मेळटलो. हांव ताचो HOD कडेच HODकूय सांगलो. रिपोर्ट येतकच एक्शन जातली. ऑब्वियसली एक्शन जातली. जायत्यो यंत्रणा बसनासतनाच मॉर्गाचें उक्तावण केलां काय असो प्रश्न केलो तेन्ना पार्सेकार म्हणटा उलट उक्तावण आमी फुडें धुकलिल्लें. फूल फॉरेन्सीक ब्लॉक हो फाटली विधानसभा चालू जेन्ना आसली 6 म्हयन्या पयलीं तेन्ना पूर्ण जाला. तेन्ना म्हाका क्वेश्चन विचारला पूर्ण जाला आनी तूं उद्घाटन कित्याक करिना. आमी म्हटलें की ना उद्घाटन करपाक पूर्ण तयार जावंक जाय म्हणजे कॅबिनेट्स मेळूंक जाय. कॅबिनेट्स 1-2 म्हयन्यान येतले. कॅबिनेट्स पावले की आमी सुरू करतले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मॉर्गांत कूड आशिल्ली थंय इन्स्पेक्शनाकय कोण नाशिल्लो. हे विशीं विचारलें तेन्ना थारावीक काळांत इन्स्पेक्शन करचें पडटलें अशें तांणी सांगलें. आनी इन्स्पेक्शन हरशीं जाता न्ही ते बी जावंक नाशिल्लें तेन्ना बॉडींचे आय विल फायंड आउट. म्हाका सोदून काडूंक जाय नाजाल्यार पिरियडीक हें लावंक जाय. GSIDCचो वेवस्थापकी संचालक संजीत रॉड्रिगिसान मात मॉर्गाचें काम सारकें जावंक ना हो आरोप न्हयकारलो. बारीक सारीक कामां चल्ल्यांत मात मॉर्ग बरे तरेन चल्लां अशें ताणें स्पश्ट केलें. If you expect the full commissioning to happen on the day of inauguration, it is wrong. The commissioning has to happen as and when the morgue is operational. You cannot just cut a ribbon and say that it is operational. The functioning of the machinery will take time. Because of this incident, we are taking reports every 6 hours. The temperatures are being checked both by the doctors and the technicians. It is unfortunate if this incident happened. Whether it is technically wrong or medically wrong, I will not be able to comment. But at the moment, we have had bodies which have been put in. Bodies which are going out also we are testing. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस आनी अदीक मोरजकार. पयलीं सावन मराठी वटेन रावपी मोगो पक्ष सध्या माध्यमाच्या निर्णया उपरांत उलोवपाचे तयारेंत ना. शेनवारा माध्यम भाशेचेर जाहीर केल्ली बसका मोगो पक्षान गुटलायली. पक्षाचे तिगूय आमदार गोंया भायर आशिल्ल्यान आतां ही बसका फुडल्या शेनवारा जातली. आमदार भायर आसात पूण मोगोचे म्हणयारे आनी पदाधिकारी गोंयांत आसूनय माध्यम प्रस्नाचेर प्रतिक्रिया दिवप तांणी टाळ्ळा. 22 जानेराक मुख्यमंत्री पर्रीकारान माध्यम भाशेचेर निर्णय घेतलो. निर्णयाक 16 दीस जावन गेले पूण सरकारांतलो घटक पक्ष आशिल्लो मोगो पक्ष मात अजूनय आपली प्रतिक्रिया दिवपाक शकलो ना. भाजप मोगो युती सरकारांत मोगोचे 2 मंत्री आसात पूण सरकाराचो निर्णय जावन 16 दीस जाले तरी मंत्री उलयनात आनी आमदारय ओगी. माध्यम भाशेचेर मोगोन जाहीर केल्ली बसकाय शेनवारा जाली ना. दीपक ढवळीकरान सांगला ते प्रमाण आतां ही बसका फुडल्या शेनवारा जातली. बसका शेनवारा जातली हे जानेराच्या 31 तारखेर सांगिल्ले. ताका आतां 10 दीस जाले आनी बसकेचो दीस उजवाडलो आनी मोगोचे 3 आमदार गोंया भायर हाका योगायोग म्हणपाचें काय कितें. गोंया भायर मोगोचे 3 आमदार वतले जाल्यार बसकेची तारीख पयलींच बदलप शक्य आशिल्लें. आमदार नाशिल्ल्यान पक्षाचे म्हणयारे आनी पदाधिकारी ओगी बसल्यात. आतां मोगोची बसका फुडल्या शेनवारा जावपाची आसा. मोगो पक्ष कितें निर्णय घेतलो हें त्या बसकेंतल्यान स्पश्ट जातलें. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.